आज एक क्लियर कट बीजेपी के पॉलिसी जो है हाल मुगेली सर्टिफिकेट हो रहा है आता हो रहा है 2027 राव ना काय म्हाका उडोवपाक मुगे सर्टिफिकेट हो रहा है सगळेच आहे मुगे सारखे आहा जाल्यार नाजाल्यार म्हाका अशें कोण विचारून कसो आज हे सरकाराक हे जालो आनी आज आमकां मायनॉरिटीक हो थ्रेट जाल्लो सरकारा कडेन मागता की you all should tell the High Court that this was your problem and you all have to protect this mass community. This is going to be a big setback for all the Mestas, all the Catholic carpenters all over Goa. आणि हे तुमकांनी आणि मुखार चोयपा नाही देखून आणि विश्वचारी देखून चोवपा नाही ते सगळे they are not going to look at you. I am telling this a clear message for the government. If you all are going to harass people like this and if you all are going to the youth जो तो youth तुमचे चढलो आज because of this. Henzil was one youth icon who was projecting and giving that hope for youth that youth should come up in politics. And तुम जरी तरी एस्कोन जरी ते चक्रान घालून जरी तुम पिसपा सकताय आणि काबार करपा सकताय जाल्यार the youth will not forget you. The youth will always remember how you all are trying to manipulate things. So I think we strongly condemn all what is happening today and strongly condemn what this government is doing with both their double engines, how they are playing and how they are playing with the future and mindset of these communities, minority communities, and kabar korba. So we strongly condemn this. What is happening? So आज गोंयच लोकांक एक सारको शॉक जालो की एक यंग तरणाटो पयली पार्टी जो आम आदमी पार्टी केलो ZP जालो आणि ही कम्स फ्रॉम अ मेस्त कम्युनिटी म्हणटा ती कार्पेंटर कम्युनिटी क्रिस्तांव भुरगो मेस्त कम्युनिटी येयलो हे सरकारान हे गव्हर्नमेंटान सर्टिफिकेट दिली ताका एक 2010 सर्टिफिकेट आली ते कडेन मेस्त म्हूण आणि मेस्त कार्पेंटर म्हूण OBC सर्टिफिकेट इश्यू केली 2010 आणि मागीर तेजेरीच 2020 आता हे सरकारान ताका परत OBC सर्टिफिकेट इश्यू केली विथ द फोटोग्राफ बी सगळे घालून आणि हे सगळे आसतना हेच सरकाराक डबल इंजिन जाता जे दुसरे इंजिनाक हायकोर्ट आहा तो हायकोर्ट आता चोय क्रिस्तांवांचे कितकोन आड येता तो हायकोर्ट आता क्रिस्तांवांचे आड येता आणि म्हणटा की सगळे जे क्रिस्तांव आहाय त्याच्यान मेस्त जावपा जायना कित्याक बरयलो ना मेस्त म्हणटा तो क्रिस्तांव मेस्त म्हणटा तो कोंकणो या मेस्त म्हणटा तो कोण आज चोय कितें जाता तें गोंयांत आज गोंयांत कितें जाता तें कळवा आणि आमानी आणि ST कम्युनिटी OBC कम्युनिटी हेंक सगळ्यांक रिजर्वेशन दिवपाक सोदताय हो सगळो आता ST कम्युनिटी पूण तो ST भुरगो जोरी तर हा लिडर जालो आणि CM जावपा वयता जाल्यार तेका दिनाय तेका स्पीकर करपाचो आणि काय न्हू पूण CM करूंक जायना CM केलो जाल्यार सर्टिफिकेट फोगत पडले आज गोंयकारांक कळून पडले की तूं OBC सर्टिफिकेट रॉंग आहा म्हणटा तुमगे सरकार तुमगे कोर्ट जे आहाय तुम मॅनिपुलेट करताय म्हणटाय की OBC सर्टिफिकेट रॉंग आहा OBC घेन ती सर्टिफिकेट घेन इंजिनियर जालो सो इंजिनियरिंग सर्टिफिकेट आता कितें करपाचें भायर उडोवपाचें कित्याक OBC सर्टिफिकेटीचे इंजिनियरिंग केलें न्हू ताणें सो OBC सर्टिफिकेट घेवन इंजिनियर जालो सो ती इंजिनियरिंग आतां कॅन्सील करपाची कित्याक गुन्यांव कोणाचो तुमगे सरकार तुमगे गव्हर्नमेंट तुमगे एस्टॅब्लिशमेंट आनी वयल्यान स्टेट सांगता पळय म्हूण आनी हायकोर्ट सांगता आतां इट इज नॉट अ वॅलीड डॉक्युमेंट बिकॉज मेस्ता म्हणटाय ते क्रिस्तांव मेस्त म्हणटाय ते OBC न्हू आणि क्रिस्तांव मेस्त म्हणटाय ते OBC सो आज आख्खे आमकां रोमन कॅथलिकाक चोय कितकोन फुगा कोताय ते आज हे प्रत्येक जाणाक कळपा बरें आज हे ZP भुरगो वयसतो तांकां चोयता कितको काम करता कितकोन हें करता आनी आज आम आदमी पार्टी हांव आज MLA मुगे कॉन्स्टिट्युएन्सी कितकोन काम करता सगळ्यांक चोयता आनी ZP कितकोन काम करता आनी एक ZP हें केलें ती आतां दे आर ट्रायंग टू क्रिएट अननेसेसरी डिसहार्मनी इन द होल स्टेट आनी आख्खी मेस्त कम्युनिटी आख्खी मेस्त कम्युनिटी आज हे मेसां वयतली कित्याक मेस्त जे आसले आमगेले ते पयलेसून हे विश्वचारी जे आसले ते सगळे जावं हिंदू आसले विश्वचारी आनी क्रिस्तांव आसले हे पुर्तुगेज उतर मेस्त म्हणटाय ते तुम पुर्तुगेज उतर खायलां आनी तुमगे हिंदू गायलो आहा जाल्यार तुम सारकें चिंतपा जाय लागून दीस पयलीं त्या भुरग्याक आनी हे नॉट ओन्ली दॅट दीस इज सो मच ऑफ सायकोलॉजिकल इफेक्ट ओवर द बॉय हेन्झील आमगेलो तेगे पेरंट्स तेगे फॅमिलीचेर तुम सर्टिफिकेट इश्यू करताय आनी आतां तेका कोर्टाक वयचें पडप आणि कोर्टान वचोन प्रूव करपाक तुमगेलो कोर्ट सांगता आनी तुमगेलो हे सांगता की तुम एडमिनिस्ट्रेशन आनी तुमगे एडमिनिस्ट्रेशन सारकें ना जाल्यार इट इज युअर प्रॉब्लम हाऊ कॅन दॅट सर्टिफिकेट बी चॅलेंज नाव दॅट वे
लोकांनी निवडून हाडलो ताका ओबीसी सर्टिफिकेट निवडून हाडा. ओबीसी सर्टिफिकेट वॉज एन एलिजिबिलिटी क्रायटेरिया. आता तो क्रिस्तांव ओबीसी हो हिंदू ओबीसी दॅट इज एलिजिबिलिटी क्रायटेरिया. तो क्रिस्तांव ओबीसी हो हिंदू ओबीसी तो चोवपाक तो इंजिनियरिंग कॉलेजीन ताका सीट दिलें आनी ते सीट मेळ्ळें ताका इंजिनियरिंग कॉलेजीन आनी ताका पास जालो आनी इंजिनियर जालो. सो इंजिनियरिंग काडपाचें ते चला आज आख्खे गोंयांत जे ओबीसी दिलो आहे ते म्हाका स्वता आज ते काळजाचे गोप जातलो. कित्याक हाल जर तांकां लिडर जावपाक जाय जाल्यार तेंगे सर्टिफिकेट चॅलेंज करता अशें कोणी आनी चॅलेंज करून रिकॉर्डेड तुगे सिस्टमांतल्यान. आज जर हांव आरटीओ बरें गेलो आनी हांवें ड्रायव्हिंग लायसन्स काडलें आनी हाल वचोन गाडी मोकिली कोणाकूय आनी इन्शुरन्स जेन्ना चोवपा येयलो ते लायसन्स सारको ना, फेक लायसन्स सारको दिलो ना बेस्ड ऑन सम नोटिफिकेशन. कोण दिलें लायसन्स? आरटीओन दिलें आनी ते आरटीओ लायसन्स फेक म्हणून आतां म्हाका त्रासां पडलो. सो आज सरकाराक काय आज डॉक्टर प्रमोद सावंताक जे डॉक्टर सर्टिफिकेट सारखे आहा नाजाल्यार ती घालून चोयच पडली सर्टिफिकेट सारके आज सगळ्यांनी सर्टिफिकेट चोयच पडल्यो. सगळ्यांनी जे केलो आहा ते आनी किती लक्षणांचे कोण बसलो आहे ते सगळ्यांनी चोयच पडल्यो. जितले डिपार्टमेंटान जे जितले कित्याक आज जे अन्याय जो जाल्लो आनी एसटी लागून कितें जाता तें चोयलो आहा सगळ्यांनी. आज हालीं एसटी रिजर्वेशन जालें आनी मागीर चॅलेंज केली जाल्यार तुमी तेशें करतले कोणूय करून पयसो जाल्यार. आज मायनॉरिटी आमी आनी तूं मायनॉरिटी तुमी इतली पिताय आख्खे गोंयभर पिवपाची गरज ना म्हणटा तूं मायनॉरिटी भुरग्याक पिताय तुमी आतां. हे तुमगे पॉलिटिक्सू. आतां हेन्झील भुरगो हार्मफूल तो तुका तुमी हे आतां कोताय ते सगळे हिंगा थिंगा घालून कोताय ते भशेन. स्टेट शूड प्रोटेक्ट हिम नॉट एज हेन्झील. स्टेट शूड प्रोटेक्ट द मेस्ट कॅथलिक मेस्ट कम्युनिटी आणि हिंदू मेस्ट कम्युनिटी आणि विश्वचारी. द स्टेट शूड प्रोटेक्ट अँड टेल द हायकोर्ट यू नो दिस इज द थिंग दिस वी हॅड गिवन. आमकां खबर नासलो जाल्यार तेच गुन्यांव त्या भुरग्याक गुन्यांव 2010 एक सर्टिफिकेट इश्यू केली 2010 आनी आज 2023 13 वर्स पयलीं जाली. तो 13 वर्सां तो आल्लो केलो धाकटो भुरगो आनी ते सर्टिफिकेटीची आज 2020 इलेक्शना पयलीं देखून तुमी इश्यू केली. सो बिफोर इलेक्शन्स तुमगे सिस्टमान सांगपाक जाय आसलें तुमगे तें क्लियर जालें ना वो क्रिस्तांव वो हिंदू तो तुमी तेन्नाय इश्यू केली. 2010 समज चूक केली डिपार्टमेंटान तुगे सरकार आसूं ना तूं म्हटलें आनी दुसरो सरकार आलो. 2020 जेन्ना तुमी इश्यू केली तेन्ना तुगे सरकार आलो. 2013 तेगे पायक इश्यू केली तेन्ना तुगे सरकार आलो. सो आज एक क्लियर कट बीजेपीगे पॉलिसी जी आहे हाल मुगेली सर्टिफिकेट व्हराय आतां व्हराय 2027 रावना काय म्हाका उडोवपाक मुगे सर्टिफिकेट व्हराय सगळें चोयाय. Subscribe Prudent social media channel and press bell icon for latest notifications.